ऑगस्टाची 22 तारीख बाग्योंत आंक वार मारिया आमची राणी समोरण। लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 1 ओळी 26 ते 38। 6व्या म्हयन्यान नाजरेत नावाच्या गालियांतल्या शारान देवान गाब्रिएल दूताक एके आंकवारी सुरी धाडलो। दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नावाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें। आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हटलें, नोमान कुरपेन भरलेली, सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा। ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमन कसलें जायत तें चिंतूंक पडली। पूण दुतान तिका म्हटलें, भियो नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या। आयक, तूं गर्भेत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें। तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्ना सोंपचें ना। मारयेन देवदूताक म्हटलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हटलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली। ह्याच खातीर तुजे ठावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली। आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताक गर्भ सांबाळला आनी वांसली म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना। तेन्ना मारयेन म्हटलें, ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे। आनी देवदूत तिचे सरशिलो कट सरलो। जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखांडी तुका क्रिस्ता। नियाळ प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी सायबीण मायची परब समोरंभतांव। सायबीण मायन केली राणी स्वर्गा आनी संवसाराची आनी हे खेरीज समर्पण आमी समोरपता आसतना आमी उगडास करता कशे भाशेन आयच्या शुभ तुमी आयकता कशे भाशेन देवदूत तिचे सरशी येता आनी तिका तिचे मिसांव कळीत करता आनी तिका म्हणटा, तूं गुरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली। तो व्हड जातलो, ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्ना सोंपचें ना। तर प्रितीच्या भावा भयणांनो, जेजूचें राज केन्ना सोंपचें ना आनी त्या जेजूच्या राज्यान सायबीण माय जाता राणी स्वर्ग आनी संवसाराची। ती आमची आवय, तिच्या आदीन आमचें जिवीत करुया। ह्या सायबीण मायक आमी नमस्कार करुया, तिका आर्गां दिवया। ती आमची राणी, ती आमची माय।